जर श्रीपाद भाऊक उत्तर गोंयची उमेदवारी दिली ना जाल्यार आपूण भाजपा उमेदवारी खातीर प्रबळ दावेदार आसा अशें आदलो मंत्री दिलीप परुळेकर उलयता. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीरूय आपूण इच्छूक आशिल्ल्याचें परुळेकरान सांगलें. गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांचे कडेन सडेतोड नायक मुलाखतींत ताणें आपले सडेतोड मतां मांडलीं. परुळेकर हांणी श्रीपाद भाऊंचेर लेगीत बाण मारले. आनी एक गजाल सदांच त्या वेळी चर्चेक आयिल्ली ती अशी की तुमी बंडखोरी करची न्हय, पूण देवेंद्र फडणवीस जे तेन्ना गोंयचे एक निरीक्षक आशिल्ले ताणें तुमकां उतर दिलें तुमकां आपूण पार्टीचो प्रेजिडेंटूय करता म्हणून. हातूंत खरेंपण आसा? म्हाका ज्या वेळार तिकेट नाकारली आनी ते जेन्ना गोंया येयले आनी प्रत्येक मतदारसंघ घेवन बसले आनी देवेंद्र फडणवीस ही व्यक्ती अशी आसा की 2002 पर्यंत साळगांव मतदारसंघ तेणी पिजून काडला आनी तेन्नाच्यान आनी मागीर 2000 सांगला तुमकां हांवें 2002 सद्गुरू रावले तेन्ना ताका खबर आसलें कांय ना हांगा म्हणपाक लागलो. 2007 जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका म्हणपाक लागलो बरो म्हणजे बऱ्यापैकी हें आसा. 7च्यान तुका वळखता? ना 2002 पर्यंत. पूण तेन्ना महाराष्ट्रान तो तसो कोण ना पोझिशन तेन्ना आमदार गोंयचे सालिगांव मतदारसंघ जावं आनी ताका सालिगांव मतदारसंघ तुमची म्हणलो स्थिती चांगली आहे बरी आसा तूं म्हणपाक लागलो बाकीचें उरलेलें काम कर आनी ताका दिल्लो दुसरो पर्वरी आपूण मला पर्वरी मातशें जाग्यार घालता बरें आसा. आनी हांव थंयसर काम केल्या नंतर इतकी वळख म्हणजे पार्टी म्हणून नॉट अदर दॅन दॅट बरी वळख जाल्या नंतर तेणी म्हाका सांगलें की जेन्ना तुका तेंच्यांनी तेका घेतला जे साळगांवकाराक पार्टीन घेतला म्हणून तिकेट चड करून तेका दितले. हांव म्हणलें तेका चड करून म्हणूं नाका तेकाच दितलें अशें आहा. पूण हांव एक प्रामाणीक ह्या पक्षान काम करणारो आसा म्हणून तुमचें कितें म्हणणें हेजेर आपणाक खबर आहा म्हणपालो. आपूण तुका इतके वर्सां वळखता आनी 15 दीस येवन ह्या मतदारसंघान काम केलां त्या खातीर आपणाक मला आनी ओवरऑल तूं मंत्री आसलो आमदार आसलो त्या खातीर तुका आपूण इतकेंच सांगूं शकता की तूं बहुजन समाजांतलो आसा तेन्ना भंडारी समाजांतलो आसा ह्या आमच्या हितूर मतदारसंघानूय सुबेज लोक आसा उत्तर गोंयानूय सुबेज आसा. भंडारी समाज खूब प्रबळ सालिगांव आनी उत्तर गोंयान खरें. त्या खातीर म्हणपाक तूं एक काम कर की बंडखोरी इतकी करूं नाका. आनी त्या वेळार तांकांय खबर आसलें की म्हाका सोदीत आपवाले आमचे ते तृणमूलवाले येत असले बरें तेंच्यांनी म्हाका तृणमूलवाले आपवाल्यांनी सांगलें आरे दिलीप परुळेकर बाब तूं रावना तुजे घरकान्नीक तूं दवर घरकान्नीक दवर घरकान्नीक म्हाका खबर आहा तूं रावत जाल्यार इंडिपेंडंट रावलो येतलोच पूण तूं तुज्या घरकान्नीक सुद्दां दवरली जाल्यार तूं निवडून हाडटलो. आनी म्हणलें ना तें राजकारण करचो ना हांव सोडटलो आनी घरा कडेन बसतलो पूण तें राजकारण तेकाय सांगलें देवेंद्र फडणवीसाक खबर आशिल्लें. हय खबर आसलें म्हण त्या खातीर तो म्हाज्या घरा कडेन पावलो न्ही दोनदा म्हाज्या घरा कडेन पावलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तुका बरें भवितव्य आसा फुडले चान्सीस म्हणून म्हणपाक लागलो राज्यसभा खासदार आसा लोकसभा इलेक्शन आसा परत म्हाका म्हणपाक लागलो आपलें हें आमचें आसा पळय पार्टी प्रेजिडंट हें आसा. हांवें ताका सांगलें पार्टी प्रेजिडंट म्हणून म्हाका हेज्या पयलीं दोनदा सांगलें म्हणलें दोनूय फावटी म्हणलें कॅट केलां. आतां हांव नका तूं सांगताय जाल्यार श्रीपाद नायक इतलीं वर्सां आसा मंत्री आसा ताचे बद्दलची एक बरी भावनाय आसा पूण नवो मनीस थंय येवपा जाय अशे तरेची चर्चा सतत जायत आसा. BJPचे कोर समितीनूय त्या संदर्भात चर्चा जाला. सो लोकसभा इलेक्शना संदर्भात तुजो पळय जो कितें दावो आशिल्लो तो जरी कायम आसा? 101%. हांवें त्या वेळार म्हटलां आतां तुमच्या माध्यमांतून सांगता भाऊ हो आमचो नेतो पुज्यनी हय त्या खातीर जर भाऊ परत कांय कारणाक लागून तिकेट दिता आमी भाऊ बरोबर आसतले पूण भाऊक दिना आनी कोणाक तरी आनी कोणाचो जरी विचार करता जाल्यार ना दिलीप परुळेकराचो दावो आसा हें आयजूय परत तुमकां सांगता. पूण हांवें आतां स्ट्रॉंगली केलें आहा सगळ्या पर्यंत मॅसेज पावयल्लो आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयल्लो आहा आतांय परत पावयता की लोकसभे खातीर श्रीपाद भाऊ ना जाल्यार म्हाजो ठाम मत आहा की म्हाका तिकेट दिवपाक जाय तें ना देन दिलीप ऑफकोर्स. आनी हेज्या फुडें वचोन जर हें केलो जाल्यार म्हाका आपले हेजे आमचे पक्षाचो अध्यक्ष आहा पळय तेजो विचार करचो आउटपूट करेक्ट. आमी पळयता हे मुख्यमंत्री ते मुख्यमंत्री हे खासदार ते केंद्रीय मंत्री हेंच्यांनी हें केलें तें केलें करता पूण
तसोच आमचो जावचो आनी बरोबर. तेणी गोंया बरोबर ह्या देशाची उदरगत करपा खातीर आपलें योगदान दिवचें असो लिडर आमकां जाय. बरोबर आनी तो जर आमच्या उत्तर गोंयांत तिकेट दिली, बरोबर म्हाका दिली, बरोबर म्हाका करून दाखोवपाची ताकद आहा. बरोबर आमी आमदार म्हणून आसतना, बरोबर मंत्री म्हणून आसतना आमी करून दाखयल्या. आमी कशे प्रश्न विचारून कशे विचारताले आनी कामां करून घेताले हें तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसा. हय ती ताकद आनी ती धमक आसा.